संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधिता बलिदान भेटोच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बेसन पाकी सोम्या आम्ही आयल्या तुझे सशी काकुतानी भक्षणे लाभ कृपाम कांदी सर देण्या संगी तुझे परिजिये शिक संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकार कर गांधिता बलिदान भेटोच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बेसन सगळ्यां एगडी बरो आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमिस्ता म्हूण मागता सांजूदूत देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक नोवेनाक आराधनाक तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या पर्यासात अर्गन जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात रोस्लिन डिसिल्वा दुबाय सावियो दियागो रोड्रिगस कारवार स्टॅनी रेजिना पिरेरा कानगार मोंती मायकल नजरेत बचपे जेसन नजरेत बचपे शर्मन डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी किनिगोली लॅम्बर्ट रेगो किरेम तेरेजा रेबेलो काटीबल्ला सईजन मस्करेनस जल्म दिसा संदर्भी मुंबई शैलेश नोएल डिसोजा निड्डोडी सुनील आणि सोनिया किरेम लीना डिसिल्वा जल्म दिसा संदर्भी किनिगोली आईवी रोड्रिगस मुंबई शैला आणि कॅरल मॉरस किरेम विवेट मतायस आणि प्रमिळा मॉरस पिलार रॉयस्टन फरायस आणि कुटुंबाची मँगलोर प्रत्येक तेसा बसोन मीस भेटयता जेसन नजरेत बचपे प्रवीण जेनेव्यू फर्नांडीस मिलाग्रेस अलिशा एड्रिया लोबो किरेम रेनी कुटिनो आणि कुटुंबाचे ल्हान पुलवाडो क्रिस्टन दांतीस आणि पेन्नी डिसोजा दुबय हेराल्ड कोरेया किन्युगोडी देवदीन ऑल्सोल फर्नांडीसाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता फिलोमिना फर्नांडीस आणि कुटुंब मंगळूर देवदीन सॅन्ड्रा डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता मारिया रोड्रिगस कारवार देवदीन रिचर्ड आणि बोना सांतोमायोरच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता रिया प्रिया सांतोमायोर निरोडे ह्या सर्व ते सवांगातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जे कितें आमी आमची ते सवांग घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा सकड ते सवा सांजूदूता देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांय तळा आमी समर्पण करया आनी मागया मोगाचेनो आज आमी विशेष तरान मलगड्यां खातीर आजो आजयां खातीर आमी मागता येवच्या आयतारा सा अण्णा आणि जोकीम हांच्या फेस्ता संदर्भी जागतीक पवित्र सभेंत जागतीक 5वो मलगड्यांचो आजो आजयांचो दीस आमी संभ्रमतांव आनी त्या देखून आज ह्या पवित्र थळार आमच्या कुटुंबांतल्या सकड मलगड्यांचो आजो आजयांचो आमी उडास करया तांकां सोमयाच्या पांयतळ समर्पण कर विशेष तरान तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमी मागया सोमयाची सकत करपा तांच्या जिवितान भरपूर वाडोवन दी ह्या तांच्या उतार प्राय सोमी तांकां सदांच राखून दी सांबाळून दी तांचें जतन करून दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया सकड आमी उबे रावया ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आज पवित्र सभा मोरी मगदलेनाचें फेस्त करता भोवशा मोरये आमचे माये उपरांत जेजूचो अदीक मोग केल्ली जावन आसा मोरी मगदलेन कित्याक जेजून तो जेजूच्या जिवितांत ते आमकां रुजू जाता जेजू पुनर्जिवंत जावन पयले दिश्टीक पडलो मोरी मगदलेनाक आपोस्तलांक न्हय मोरयेक न्हय मोरी मगदलेनाक कित्याक तिचोय जेजूक मस्त मोग आसलो आनी आज तिचें फेस्त करचें ह्या संदर्भी जेजूचो आमी भरपूर मोग करूंक गरजेची कृपा मोरी मगदलेना मुखांतर देवा कडची मागून घेवया तशेंच आमची ते सभार आसात तुमकां येदोळचो वाचून सांगल्यात
तशेंच आमची ते सावां आसात आमी ते सावां काण घेवन हांगासर सांजुदाच्या पांया तळा अर्पूंक आयल्या ती ते सावां आमी अर्पया आनी हे मिसाचें बलिदान आमी फोत बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मना चिंतून तोंडान विसरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो बेगीन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्ज्वल बसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता Jezu Christa Eklos tu povit Eklos tu Ishwar Eklos tu Parameshwar Amen 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 प्रार्थुया मोगाळ बापा आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक तुझ्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदी मरिये मगदलेनाक विंचली जेजू आजून जिवंत आसा म्हण परगटूंक तिचे विनवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे महिमेच्या राजांत ताका पळोवन आमी दादोशी जाय शंकर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन गितांतले गीत पुस्तकांतले वाचप होकल अशें म्हणटा जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हज्या काटेर सोदलो हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना देखून हांव उठतलीं शहरान भोंवतलीं जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतलीं हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना शहरान पारो करून आसलेले पारेगार म्हाका भेटले जासो
मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेली. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा तोच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव त्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता उदाक नातलेले सुके धरणी बरी. म्हजी कूड तुका ताणेता. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव वाशीता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेष्ठ. म्हजी वोन तुजी महिमा वर्णिता. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. सांग तूं आमकां मोरये वाटेर तुवें कितलें देखलें. देखलो हांवें फोंडतो उगतो देखलो वैभव पुनर्जीवन जाल्ल्याचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आयतारा फांत्या परार उजवाडच्या आदीं मगदलाची मोरी फोंडा सरशीन आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. हेणे मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. तिणें बागवून फोंडा भितर तिळण पळयतना धोवे न्हेसिल्ले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी गुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंयसर दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेतां.
तितल्यार जेजू तिका मरिये म्हणालो आनी ती ताचे थंय गुण म्हणाली रब्बोनी जुदेवांचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो म्हाका तूं धर्न राबा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीन सोडून वचोंक ना, पूण तुज्या भावा सरशीन वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हूण तांकां सांग. मगदलाचे मरयेन वचोन आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. आयचें पयलें वाचप गिताच्या गितांतलें साल्मांचें तें गीत ताणें जानवा विशांत ह्या विशांत उलयल्लें. जानवायेचो तो चड मोग करतालो, त्या खातीर ताच्या काळजांत आसलीं तीं बोगणां तीं सिंते मानता ताणें ह्या गितांच्या गितांत पुस्तकांत विवरयल्यांत. नवीनच खाजर जाल्लीं व्हंकल न्हवरो एकामेका मोग करून खाजर जाल्लीं जाल्यार एक घडये तांकां एकामेका सोडून रावोंक जायना. तुमकां असो अनुभव आसूं पुरो थोड्यांक पुणी. आनी ते दाळा कितें करतात, तो खेदाळा येता गे म्हणून जर तर व्हंकल घरा आसा जाल्यार तो भायर गेल्लो खेदाळा येता काय म्हणून वाटेकच दिश्ट लावन ती रावता. जर तर तो येवचो वेळ जालो जाल्यार तिचे थंय कितेंगी काळजांत चुकलें चुकलें बगता आनी तिची सिंतिमेंतां ती वेर्णूक असाध्य जातात. आनी गितांच्या गितां पुस्तकांत आयच्या ह्या वाचपांत दिल्लें न्ही. हेरे कडेन आमी वाचता अळे म्हजो प्रेमी येता, तो गुडो देंवोन येता आनी दोंगर देंवोन येता आनी म्हज्या जनेलांतल्यान तिळटा आनी तो तशें करता अशें करता. एक चली ताच्या मोग करतल्या विशयांत अशें सकट सेंटिमेंटांनी ती बरता आनी उलयता. तुमी तें गितांचें गीत पुस्तकांत वचून वाचयत, तातूंत भरपूर बरयलां ह्या विशयांत. आनी मोठें पुस्तक तें तुमकां एक अर्द्या वरा भितर वाचून काडयत. आनी तातूंत आयचें हें वाचपी थंयसर आसा. हांवें ताका सोदलो, तो म्हाका मेळोवंक ना आनी तो खंय आसा म्हूण हांव चिंतूंक पडलीं. हांव ताका सोदलो मेळ्ळो ना तो म्हाका. हांवें थंय सोदलें, हांगा सोदलें, मेळ्ळो ना म्हाका. आनी हांवें निमाणें म्हाका तो मेळ्ळो आनी त्या दाळा म्हजो संतोश वर्णूंक साद. आनी तें जावन आसलें आयचें पयलें वाचप. शारांत पारो नासल्या कडेन हांवें विचारलें आनी तांकांय कळीत ना जालें. आनी तांचे कडेन विचारलें, हांचे कडेन विचारलें, कोणा कडेन विचारल्यार म्हजो प्रेमी म्हाका मेळोंक ना. आनी निमाणो तो म्हाका मेळ्ळो. ते दाळा म्हज्या काळजाचो संतोश सांगचो न्हय. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सिंतिमेंताळ पयलें वाचप आमी आयकलें. आनी एक कशें एक मोग करतली आपल्या प्रेमीक राखता आनी प्रेमी जर तर चुकोन वचत जाल्यार आपल्या दोळ्यां भायर वचत जाल्यार ताका कशी ती सोदता. तिची दिश्ट त्या रस्त्यारच आसता, आत्तां येवंक पुरो आनी एक घडयेन येवंक पुरो आनी एका घडयेन येवंक पुरो म्हणलें तिची बोगणां जावन आसात. आनी तो आयिल्लेंच तो मेळिल्लोच वर्त्या संतोशान भोवशा ताका वचून ती पटलून धरता. ही सेंटिमेंटां आयच्या पयले वाचपांत आसता आसतना आयच्या वांजेलांत ती सादारण तसलीं एक सेंटिमेंटां आमी पळयता. मोरी मगदलेन आयतारा फांत्या पारार उठोवन फोंडा लागीं गेली. ती कित्याक म्हळ्यार तिका जेजूक थंयसर फावो ते परी ताका निके पोंगनातलो, कित्याक साबत थंयसर मोद्यां आयिल्लो आनी त्या खातीर सुगंध द्रव्यांनी ताका ताची कूड मागूंक नातली. देखून ताची कूड हांव मागता म्हणून भोवशा सुगंध तेल काण घेवन ती गेल्ली जाय. आनी गेल्लेक थंयसर पळयतना फोंड उगतो आसा आनी फोंड रितो आसा आनी जेजूक निके पिल्ल्या त्या जाग्यार एकलो माथ्या लागीं एकलो पांया लागीं बसोन आसात दोग देवदूत. आनी तांचे कडेन ती विचारता, खंय तूं कित्याक रडताय म्हूण ते विचारता, कोणाक सोदताय म्हूण विचारतात ते. आनी जेजूक म्हज्या सोम्याक हांव सोदतां आनी तो खंय आसा म्हूण म्हाका गोत्तू ना.
आणि तितले म्हणून तांणी सांगलें आयकोण ती फाटीं गुंतना जेजू थंयसर उबो आसलो, पूण जेजू म्हण तिका कळोवंक ना. आनी जेजू म्हण कळोवंक नासल्या वरवीं ती माली म्हणून तोटाचो माली जावंक पुरो म्हणून ताचे कडेन विचार लागली, तुवें कांय त्या म्हज्या सोम्याक खाण वेलाय जाल्यार खंय दवरलाय म्हण म्हाका सांग, हांव वचून ताका खाण घेवन येता, कित्याक म्हजो हांव ताचो मस्त मोग करता म्हणाली ती. आनी ते दाळा पयलें जेजून बाये कित्याक रडताय म्हणलें, बाये कोणाक सोदताय म्हणलें, पूण आतां तिचें नांव काडून तो म्हणालो मरिये. आनी मरिये म्हणले तक्षान तिका जेजूच्या ताळ्याचो वळख जाली. आनी रब्बोनी म्हणाली ती, सो मेस्त्री म्हणाली ती, कित्याक तिका जाल्लो तो संतोश वर्णूंक असाध्य, कित्याक ती सोदताली ताका आनी सोदून सोदून खंय मेळोवंक ना. निमाणें फोंडा लागीं जाल्यार फोंडा भितरय मेळोवंक ना, फोंडा भायर तो उबो आसलो. आनी ताणें मरिये म्हणटात ताका तिका कळ्ळें तो जावन आसा म्हजो सोमी, म्हजो मेस्त्री. मोरी मग्दलेनान जेजूचो वर्तो मोग केल्लो. सिमोनच्या घरा ती स्त्री आयिल्ली आनी तिणें जेजूचे पांय आपल्या दुकांनी धुल्ले, आपल्या माथ्याच्या केंसांनी पुसुल्ले, ताका सुगंध द्रव्यांनी माखल्लें. आनी भोवशा तेंत चिंतना तिका आयली जायज ह्या वेळार हांवें ताका मागूंक ना, हांवें ताका त्या सुगंध द्रव्यान मागूंक ना, त्या खातीर हांव मागतेली ताका म्हणून आयिल्ली ती भोवशा सुगंध तेलां आनी घेवन. पूण तिका मेळोवंक नासलो जेजू. निमाणें तो मेळटाच तिका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. आनी त्या खातीर जेजू म्हणालो, मरिये म्हाका धन रावो नाका, हांव म्हज्या बापा सरशीन आजून सोडून वचोंक ना. हांव म्हज्या बापा सरशीन आनी तुमच्या बापा सरशीन, म्हज्या देवा सरशीन आनी तुमच्या देवा सरशीन सोडून वेता म्हणून वचून म्हज्या शिसांक सांग. आनी जेजून ताच्या मिसावाक पयलें विंचलें एका स्त्रियेक, मोरी मग्दलेनाक. वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा म्हणलें जेजून. आनी वच आनी परगट कर म्हज्या शिसांक म्हळें जेजून मोरये लागीं. कित्याक ती जावन आसली पयली प्रसंगदारन, या पयली शुभ वार्ता परगट करणार ती जावन आसली. कित्याक तिणें शिसांकत, जेजूच्या शिसांकत वचून जेजू जिवांत जाला म्हणली बरी खबर त्या शिसांक दिल्ली. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकांय जेजू आमच्या नांवान आपयता. आमच्या नांवान तो आपयता आसतना सोम्या हांव हांगा आसा म्हणून आमकां ताकद सागी. इजाया प्रवादीक देवान आपयल्लें आनी त्या वेळार तो म्हणटा ते देवाचे दर्शन ताका जाता आनी तो म्हणटा हांव एक फातकी मनीस, म्हाका वचोंक जायना, शुभ संदेश परगट करूंक म्हजे वोंट नितळनात, त्या खातीर एक बडो वयता, इंगळो खाणयता, वचून त्या इजायाच्या वोंटांक लायता आनी उपरांत देव विचारता परत कोणाक हांव धाडूं. आनी त्या दाळा इजाया म्हणटा हांव तयार आसा, म्हाका धाड. आनी मोरी मग्दलेनाक तशेंत जेजू जिवन जाला म्हण कळीत नासलें, पूण खाली फोंड तिणें पळयल्लो. पूण आतां जेजूक पळयताच तिका व्हरतो संतोश जालो आनी ती भोवशा धांवां धांवी गेली. कित्याक बरी खबर आमचे आसता की आमी दोन काण घेवंक शकना. आमच्या शेजारच्यांक आनी आमच्या कोण इश्टांक मंत्रांक फोन करून सांगता म्हाका आज म्हजो प्रेमी मेळ्ळो, म्हजो तो हांवें मोग करतलो मेळ्ळो, या म्हजी सांडली एक वस्त मेळ्ळी, सांडली एक संगत मेळ्ळी. त्या जेजून सांगल्या त्याच बोकऱ्याच्या ओपारींत एक बोकरो सांडून गेल्लो आनी त्या बोकरो मेळटाच तो संतोशान फाटी येता आनी आपल्या इश्टांक सकणांक आपयता आनी तांकां एक जेवण दिता भोवशा त्या बोकऱ्याच्या की चड ताणें खर्चिल्लो जाय ताचो संतोश वांटून घेवंक. आनी तशेंच ती स्त्री आपलें नाणें झाडू मारन ते मेळटच
तिच्या भोंवतणीच्या इश्टीनी कापयता आनी तांकां भोवशा च्या फळार आनी सकट दिता त्या एका नाण्याच्या की चड ती खर्चिता कित्याक ती खर्चूंचे पडून वचोंक ना बगार आपणाचे नाणे मेळ्ळे म्हणली तीच व्हडलो संतोश तिका जाल्लो आनी त्या गवळ्याक आपणाचो बकरो मेळ्ळो संतोश जाल्लो त्या खातीर ताच्या की चड खर्चूंक तो तयार जाल्लो तशेंच आज मोरयेक मगदलेनाक भोवशा व्हड संतोश भोगलो आनी ती दावी गेली आनी आपल्या जेजूच्या शिसांक वचून सांगा लागली जेजू जिवंत जाला तो म्हाका मेळ्ळा फोंडा लागीं तो आसुल्लो उबो आसुल्लो हांवें ताका माली म्हूण लेखिल्लो पूण ना ताणें म्हाका म्हजें नांव काडना पयलें आनी त्या खातीर हांव तुमकां सांगूंक आयलां ही बरी खबर ही संतोशाची खबर तर जेजूक ताच्या मिसांव पयनात साबार जाण स्त्रियोय ताच्यो फाटलाव करून येताल्यो आनी ताच्यो गरजो सुदारचिताल्यो ताच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारचिताल्यो हांचे पैकी मोरी मागदलेणी एकली जावन आसली जाय जेजू जिवंत आसतना ताच्या गरजांनी पावोवंक जावं पुरो ताका जेवण तयार करूंक जावं पुरो वाटेन येतना कितेंय ताका भूक लागली जाल्यार तांच्या घरा व्हरून जेवण दिवंक ती तयार आसली आनी ताच्यो गरजो सुदारूंक तयार आसली तांचे पैकी मोरी मागदलेणी एकली तर आमी मोगाच्या भाव भयणीनो मोरयेच्या की भोवशा मोरी जेजूची माय ताचो मस्तू मोग करताली ताचे उपरांतलें स्थान भोवशा मोरी मागदलेनाक येता पूण थंयचा जेजू जिवंत जाल्ला म्हणली ती एक शुभ संदेश ते एक संतोशाची खबर परगटूंक मोरी मागदलेनाक जेजून विंचलें आनी तिका मोरये म्हणून उलयतालें आनी उपरांत म्हज्या शिसांक सांग म्हळें आज म्हाका हर एकल्याक आमकां आमचें नांव काडून जेजू आपयता मात्र न्हय आमकां सांगता हांव जिवंत जालां तुमचे सांगाता आसा ही बरी खबर सगळ्या संवसाराक कळया तुमच्या शेजाऱ्यांक कळया तुमच्या मोगाच्यांक इश्टमंत्रांक कळया म्हूण जेजू आज म्हाका धाडटा हें करूंक तूं तयार आसा ही म्हणलें सवाल हाडून आयला तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळे घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर्पदुतरा देवोपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या दंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयस बचावतावाक सर्वेस्पर म्हणून घे प्रितीच्या बापा भगवंत मरी मगदलेनाच्या उडासाक हो पवित्र यज्ञ आमी तुका समर्पिता जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा तुका मानली तशेंच आमचो यज्ञ तुका मानो क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुतरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन हर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुजे सोडणेचो फळ आमकां लाभच्याक
तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवी पवी दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वो आमच्या भगियन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूद कर. एक घडी बरो आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या मालगड्यांचो आजो आजी आमची नांत देवादीन जाल्या तांचो आमी उडास घडया. विशेश तरान तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांचें बरें मन, तांचें भावार्थी जिवीत, तांणी काडिल्ले कश्ट तांच्या जिवितांत ताचो फायदो आमी बघून आसा आमच्या जिवितांत. त्या देखून तांचो उडास करून तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खा मोरये देवाचे माये सांगता, बगेवन झुजय तिसो पती, बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर मोरी मगदलेना बराबर ससनाच्या सुखानम गांवांत दी आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता
त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धैर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी. सर्गींचे मागन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ती आमच्या जडतेने त्या सगळ्यांनी जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीन भलायकी आनी वखाद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या उन्या जीवदातारा ये काळजान तूं सर्गी राया. कलत्या भोळ्या देवकुवारा बेडार कर आमच्या काळजान धनिया. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धनिया दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धनिया दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा. सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा. तुका स्मरून आमकां दिलाय आमच्या आत्म्याचे पोषण जाला. आमकां स्मरून सक्तीन भरताय मोगान जियेवंक आमकां आपयताय. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धनिया दैवी जीवा
सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सर्वंदारा आमच्या सोम्या दिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सर्वंदरा. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय. भगवंत मरिया मगदलेन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत थीर रावली, तशेंच आमी मरा पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावोंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगान भवन आनी भयणीनो, परत एक फावटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स, 8 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत 10 वरां कुमसारां, 10:15 वरां तेर्स, 10:30 वरां मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. सांजूद देवाची इमाज, आशिर्वादीत केल्ल्या आत्मेंत मीठ आनी कितें गरजेच्यो वस्तू आसात ताचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवनी ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाचे ते सवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवचें. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फूल वा फुलाची पाकळी तुमकां कोणाक दिवंक मन आसा दप्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मदीस, काजारां, जुबलेव, कुमगार असली बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर, तुमच्या तेसावां खातीर, तुमच्या कुटुंबां खातीर विशेश तरान आमी मागतले. हांगासर म्हज्या दाव्याक आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंयसर मूडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्सां आसा. तो होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा ताचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच म्हज्या दाव्या उजव्या कुशी हांगा मिनी हॉलांत ती केम्राळ आरोग्य केंद्राची नर्सां आसात. कोणायकी BP शुगर पळोवंक अवकाश आसा. हर एका मंगळार हांगासर 9:30 वरां थावन 10:30 वरां पर्यंत मिटिंगां चलतात. आमाल पियोन्याक वळख जाल्ली जी कोण ह्या पिडे थावन सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार असल्यांक ही मिटिंगां निरंतर आयिल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण जाता. त्या देखून तुमी वा तुमच्या कुटुंबांत असलीं कोणी आसा जाल्यार तांकां प्रोत्साहन दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. आमच्या पुणशेताचें पत्र यात्रीक मुक्लांको ऑक्टोबर वार्षिक परबे वेळार आमी प्रसार करता. त्या देखून ह्या अंक्याक जायरात, लेखनां, कवनां, चुटुकां आनी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपा तुमकां लाभलेलें कितेंय बरेंपण आसा जाल्यार तें बरोवन दिवंक आनी त्या मारिपात हेरांकी एक साक्ष जावंक तुमी पावतल्यात. त्या देखून अशें करूंक तुमकां हांव उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां सांगतना तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. सावियो दियागो रोड्रिगस कारवार आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां. तांचो काळजांत हांव उपकार बावरतां. आनी एकदां न्ही नांव नाका म्हूण मुंबय सुनील सुनीता डिसोजा किन्नेगोळी, नांव नाका म्हूण आनी एकदां न्ही किन्नेगोळी शैलेश नॉयल डिसोजा निड्डोडी. जर कोणी आसा जाल्यार हांगासर मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागतां. नंतर आमी सगळ्यांनी दिमी घालची. सांजूद देवाच्या मानाक नोवेन आमी सोलोन व्हरचें. पात्रोन सांजूदा देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूदा देवा आमचे पासत विनाती कर.
पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघीन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे बसत विनाते करता. सांजू दुता देवानी सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींचे माय अंचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मरिपात आता आम्ही सांगता मागिया. सुमिया जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता. तुका आणि धर्मदूत जुदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टागरी आम्ही उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात येतोय दाखोवच्या अपरमित मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वसता. तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आम्ही आमचे मागणे लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लपता आणि सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता करोस आमचे मध्ये आसाय म्हण आम्ही सत म्हणता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवीं आमचे देई देवासो आणि पेल्यासो खरो मोग वाडय. आता आम्ही बघेन जुत देवाच्या विनवणी तुझे मारी पादुबाच्यो गरजो आणि यात्रेक तुझ्या दैवी कुशेपरपणे तू जारी करतलोय म्हण आम्ही बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आम्ही तुझे देईन दवरता. तुका जाव महिमा मान आणि वगळाप सदा सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक विशेष मागणे या संसारी जेजो सैरो आणि धर्मद जाऊन असलेल्या बघेव जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ. जेजो सोडवंदारा सोमवाळ मोग तू जाणं जाल्लोय ताच्या सोडवणीचे स्वार्थ तुवें पस असलेल्या लोकांक गजयले. क्रिस्ताच्या आणि मनशागोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तू केरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सकड आमी बसया मोगाचे न्हू. सभाजनाची ते सवां हांगासर आसात. हांव आतां वाचून सांगतना जे ते सवां तुमच्या काल जमनान घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ह्या घडये ही स ते सवां तुमी उबान दिया. सांजू दुतात देवाच्या मजतीन ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचे न्हू. कित्याक सांजू दुतात देवाची मजत असाध्य आसलें साध्य करतात आसलें मजत जावन आसा. तरी पूण व्हडा पातयेनीन भावार्थान ही आमची ते सवां उबान दिवन आमी मागया. 8 जणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर तेगांक परगमान बरें काम फावो जावचे खातीर 6 जणांक भुरग्याचें तेणें फावो जावचे खातीर एकल्याचे कातीची पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याचे हट आनी राग उणें जावचे खातीर एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर 6 जाणां शिकोवन बरी मत आनी जनवाय फावो जावचे खातीर एकल्याचें मिशीन सोरले बेगीन फाटीं हाडून दिवचे खातीर एकल्याक युकेंत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर तेगांक आमाल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम मेळचे खातीर एकल्याचें पैन बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक उजव्या पांयाची दोंपरा गांठीची दूख शीर गूण जावचे खातीर 6 जाणांक रीण फारीक करून करपा मेळच्या खातीर एकल्याक ऑफर लेटर आनी विजा बेगीनसा हाता मेळच्या खातीर एकल्याक डिप्रेशनांत जावन सुडका मेळच्या खातीर एकल्याचें युरीक एसीड आनी पांयाची सूज गूण जावचे खातीर दोगांक जागो बऱ्या आमलाक विकोन वयच्या खातीर 10 जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर तेगांक मदीक समाधान फावो जावचे खातीर 4 कुटुंबांत शांती समाधान रास जावचे खातीर दोगांक कोर्ट केजी जावन सुटका मेळच्या खातीर 8 जाणांक एग्जामान मार्क्स बरे मार्क्स घालून पास जावची करपा मेळच्या खातीर 4 जाणांक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर तेगांक मोबायल एडिक्शनां जावन सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचें युरीन इन्फेक्शन गूण जावचे खातीर 20 आनी तेगांक तांच्या प्रत्येक उपकारां खातीर तांणी मागोवंक सांगलां मोगाचें न्हू. आचे सांगता एकल्याक एक बरी सैरीक बेगीनच मेळच्या पासत 9 म्हयन्यांत हांव एकलो कामाच्या सोदनेर आसा बेगीनच काम मेळच्या पासत आनी ताची इंटरव्यूआंत पास जावचे पासत ताचे खातीर मागोवंक सांगलां मोगाचें न्हू. हाचे सांगता दिल्लीत हांव एक स्त्री 90 वर्सांची तिची भलायकी पेंगडाची आतपांयाची दूख गूण जावन बरी भलायकी तिका मेळचे खातीर तिणें विशेश तरान मागोवंक सांगलां. आमची क्लर्क विल्मा ताची आवय आस्पत्रेंत आसा शुगर आई आसा पोटाशियम सडलां तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी सगळें
कंट्रोलर येवचे खातीर मागोवंक विशेष तरान सांगला. प्रिया ताका एक बरें काम मेळचे खातीर. जॉर्ज ताच्या बऱ्या भलायके खातीर. एका भुरग्याक मोबायलांत हांव पयस रावंक वचवा शिकपाक ध्यान दिवन बरें शिकचे करपा मेळचे खातीर. एका भुरग्याचे पेंगटा दुखून जावचे खातीर. वेरोनिका म्हणल्यार आमची भयण बरी भलायकी तिच्या पांयांक बॉल मेळचे खातीर. कालच्या दिसा तिचे खातीर विशेष तरान मागलें तिच्या घरा वचून. त्या देखून तिका विशेष भलायकी बरेंपण मेळचे खातीर आमी मागया. एका चरक्या भुरग्या परत आनी परत ताच्या हार्टांत दूख येता ती गूण जावचे खातीर आमी मागया. एकल्याची स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर. नर्सिंगांत एकल्याक गव्हर्मेंट सीट मेळचे खातीर. कामाचे कॉल बेगीन एकल्यान मागोवंक सांगला. क्रिस्टन 7 वर्सांचो आस्पत्रेंत जाल्लो डिस्चार्ज जाला. ताका बरी भलायकी संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. जोस्पिन डिसोजा तिका 2 ब्लॉक्स आसात हार्टांत ते गूण जावन सर्जरी जाल्या बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. रायन सायमन ताका बरी भलायकी. लिवर कॅन्सरान कश्ट जाता ताका संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर. विनोद फ्रेमिना तांकां बरी भलायकी मेळचे खातीर. जॉनेस डिसोजा ताका एक बरें काम मेळचे खातीर. जेसिंता डिसोजा गोल्डन विजा ताका मेळचे खातीर. हिल्डा डिसोजा ताका एक बरें काम दुबायन मेळचे खातीर. पेनी अर्निया ऑपरेशन जालां ताका तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर. ॲलन लसरादो आनी एलिटा तांकां एक भुरग्याचें तेणें देवान फावो करचे खातीर. अलिशा आनी ओनील तांकां एक बरें काम बरी भलायकी मेळचे खातीर. ब्रदर माथान फादर सेल्वराज तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागून सांगला. विक्रम आनी पवित्रा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर. वीन रोड्रिगस मायग्रेन पिडेन कश्ट जाता ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर. इंदिरा म्हणल्यार एका हाऊस मेडाक गल्पांत एक बरें काम मेळचे खातीर. एका पुतान आवयक कॉल करूंक आवय लागीं उलोवची मतीक उजवाड मेळचे खातीर. लिना म्हणल्यार एका भयणीक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तिचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. फादर अगस्टीन वल्लोरान आनी ताच्या मुखेलपणाखाल जुलय 25 तारखेर जावचे ते केरळांत कन्वेन्शन यशस्वी जावचे खातीर मागोवंक सांगला. एका भुरग्याक आई एलर्जी आसा तातूंत गूण जावन शिकपा थंय सडीत गमान दिवची सकत ताका मेळचे खातीर. तशेंच ताच्या आवयक नर्व प्रॉब्लेम आसा पाठीची पेंगडाची दूख आसा पांयाची संपूर्ण गूण जावच्या बरी भलायकी मेळचे खातीर. जॉयस कॅस्टलिनो तिची दुबायंत आसा विजिटींग विजार आसा. फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव कामाच्या सोदनेर आसा काम ना आनी 1 म्हयन्याची विजा आसा. त्या देखून तिका एक बरें काम मेळचे खातीर तिणें मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच दिल्लीत हांव एक भयण ताच्या कामांत ताका भद्रती मेळचे खातीर एक बरें काम मेळून त्या कामांत भद्रती मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. ताचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच आनी एक आमचो भाव मुंबयत हांव ताका एक काम त्या कामा खातीर ताणें मागोवंक सांगला. ताचे खातीर आमी मागया. आमचो एकलो भाव हुशार ना ताका हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा ब्लॉक आसात. त्या देखून ताका विशेष सकत सुमयाची ताच्या कुडीन वालचे खातीर भलायकी बरेंपण मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. ताचे खातीर आमी मागया मोगाचें विशेष तरान त्या भावा खातीर आमी मागया. आनी एका भावाक ताका स्टोन्स आसात ते गूण जावंक ह्या भावाक बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. ताच्या दुयेक एक बरें काम सुमयान लाभचे खातीर दिवचे खातीर आमी विशेष तरान आमी मागया. आनी अशीं जायतीं तेसां आमचे लागीं वैयक्तीक सांगली आसात मोगाचें न्हू. थोडी म्हाका उडास येता थोडी उडास येनातली. हर एकल्याची तेसां ह्या घडये सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया. म्हजे लागीं मागोवन सांगल्या हर एका खातीर हर एकल्या खातीर ह्या घडये हांव मागता आसतना तुमचे कडेन कोणेंय मागोवन सांगला तांचे खातीर मागा. तांचे तेसां तुमच्या मोती उडास काडा आनी हर एकल्या खातीर आनी तुमच्या काळजा मनांत कितें आसा ती सगळे तेसां ह्या घडये उबान दिव आमी सांगता मागया. अरदान तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू प्रणिपा तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू मोगळाब तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 मोगळान जेजू ह्या घडये ह्या सकट भावनांची ह्या पवित्र तळा आयल्यांत
कष्टांनी आयल्यान पावस आसा जाल्यार पयस जावन लागीं जावन आयल्या सोम्या तांच्या काळजामनांतान उबारची हांगासर आसलें सकट ते सावा सांजूद देवाच्या मजतीन ह्या घडये तुज्या पांय तळा उबान देता सोम्या जेजू तुजे काकुलतीची नदर घाल तुज्या मोगा माईपासाची नदर घाल या भावा भयणी थंय बिरमत पाव तांणी आशिल्लें आनी मागल्लें ह्या पवित्र तळा तांकां आनी तांच्या मोगाच्या तूं लाभय सोम्या बरी भलायकी दी कॅन्सर आनी इतर मारेकार पिडेंतले सुटका दी सोम्या तुजे दैवीक सगत करपा तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरें ह्या घडये वाळय सोम्या आपोर सोम्या जेजू आपोर सोम्या गुण कर सोम्या बरेंपण दी सोम्या सोम्या दी सांजूद देवाची मजत तुज्या मोगार आसतना मजतीन मागल्लें दी सोम्या आपोड आपोड गुण कर touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty healings take place Lord Jesus may your mighty healing Baba flow Jesus touch them bless them anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty anointing take place Lord Jesus आपोड सोम्या आपोड तुझी दैविक सगत कृपा जे पिडेस तुझे जीवितान वाळले या घडये हर एकल्याच्या कुडीन जीवितान वाळय सोम्या bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus hallelujah 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 सकड़ा मी दिमिगल्या म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावात दंडलो बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता संडल्यांक बरो सुदीमचे केरीतेने तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवाचे की तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून व्हर हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोम्या जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडी भर आमचे दोळे दांपिया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभच्या सकड आत्मीक कुडीच्या मानसीक सगळ्या बरेपणा खातीर त्या ग्रेस्तपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां देवया धन्या देवाचो उपकार आमी आठोवया सांजूद देवाच्या मजतीन मागल्लें हें सगळें ह्या पवित्र थळार सोमी आमकां दिता आमकां लाभता त्या देखून एक घडी भर आमी अर्गां देवया उपकार आमी आठोवया एका भुरग्याचें एका जोड्याक भुरग्याचें तेणें फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक मतीक समाधान फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक रातीची बरी न्हीद फावो केल्ल्या खातीर तेगांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याचें ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर चौगांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स फावो जाल्ल्या खातीर आलिशा म्हणल्या भुरग्या खातीर आमी 2 हप्त्यात हांव मागतलें त्या भुरग्याक फाटल्या एका हप्त्यात हांव कांयच प्रॉब्लेम ना बरी भलायकी आसा त्या देखून तेजे आवय प्रत्येक जाण उपकार आठयतना आमी तेचे देवाक अर्गां दिवया आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवितान जाल्ल्या सकट बरेपणा खातीर धन्या देवाक अरदान करून अर्गां दिवन आमी गावया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजां मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सर्व सेवकांक भाव आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बाबा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांची त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बापाक गांवांत तशें पर गांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बाबा पावती जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनी सांगाती मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जिवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशें तेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव
तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे ताणें तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा सक्कड मालगड्यांक आजो आजयेंक तुझ्या पांयां तळे ह्या घडये समर्पण करता मरण पावल्यांक ससनाचो विशय होती ह्या संवसारांत आसल्या आमच्या मालगड्यांक आजो आजयेंक बरी भलायकी दी मोतीक समाधान संतोष दी तांच्या कुटुंबदारांनी तांचे मोगान जतन करूंक मोग दिवंक सेवा दिवंक सांगात दिवंक सदांच तांचे थंय बरें मन रस म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावं दी झुजां रावोवन दीत आनी त्या मारिपात तुजी जिवंत क्रिस्ताची शांती समाधान सगळ्यांनींतल्यानी पसरून दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनीये कागुरीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरुवश्या तुका आमिलो मारता आमी पदसेवेची बाळका या तुकाच्या कोणात आसता अस्कार उस्कासून आमी तुका आरुदान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे कागुचे दोळे आमचेर परदी आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव बोल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलबी अवंकारी मुरये बघेवन ते देवाचे मायामावसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावोवच्या खातीर मोगाचें सक्कड पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मसतीक ह्या घडी आमी समर्पण कर मागया तुमकां कितेंय पिडा आसा कितेंय कुडीन उणेपण आसा मतीक समाधान सोदून ना आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचे दवरून आमी मागता आसतना सक्कड पिडेस्तां खातीर तुमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या मोगाच्या पिडेस्त भावणांचो तुमचे लागीं मागोवन सांगल्या पिडेस्तांचो ह्या घडी विशेष तरान उडास काडा मोगाचें तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर ह्या घडी आमी मागया महिमा तुका सर्व पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडोवन दिवच्या आदडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जाय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थू या दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुझ्या साकरांनी साकणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव देव जिवाबरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेनले गुण जावन वेगीं सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्तांच्या सोमियावर सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुमिया भोवतनच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतले दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी ती तुझ्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेतान रात करताय ससनाच्या ससनाक सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट उरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमचे राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदुदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदांच आसो दिंबेर समीरविया मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता करसूं सो मोगाच्या मोला अदीक वेळ तेगून आतां जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆಯೇ
ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. मोगाल भवन आनी बहिणीनो सर्गींत हांव ह्या संवसाराक देवून आयिल्लो उंड्या रूप जिविताचो उंडो जावन उंड्या रुपार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो सुमी आजार आसा त्या सुमयाक आमी भजन करतना त्या सुमयाक आमी स्तुती गायतना त्या सुमयांत हांव आमकां सकत वालता कृपा वालता मोगाच्यान आनी प्रत्येक जावन आमच्या काळजा मनाक धादोसपण मेळटा कित्याक आमचो सुमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा तसो जिवो सोमी मगदळाच्या मोरयेक भेटल्लो आज आमकांय ह्या पवित्र सक्रामेंता मारिपात हर एकल्याक वैयक्तीक तरान भेटता मोगाच्यान ह्या उंड्या रुपार भेटता आमी कितली भागी कितली वर्ती मोगाच्यान तर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत त्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक आमी पळया ताका आमी अनुभव करया मोगाच्यान ताका आराधन स्तुती करया आमची खालसा मना ताच्या मोगान ताच्या सक्तेन आमी बरोवन धादोशी आमी जावया मोगाच्यान परदिंदिळिदा देवा नीनादे रोट्टिय रूप परदिंदिळिदा देवा नीनादे रोट्टिय रूप ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೋ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. मोगाल भवन आनी बहिणीनो आमच्या पुर्वजांनी त्या आरण्यान मांडना गेले ते मरण पावले पण जो कोण ह्या उंड्याक जिवी दिवच्या उंड्याक आता तो मरना ससनीक जीव ताचे थंय आसा मोगाल भवन आनी बहिणीनो
आमकां जिवीत दिवच्या खातीर मनीस जाल्लो आपणाकच आमचे खातीर ताणें खाली केलो त्या कोर्साचेर आज जिविताचो उंडो जावन हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां पोसता घटाय दिता जिवीत दिता मोगाचें त्या देखून ताणें म्हणलें जो कोण म्हाका खाता म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा ससनाक तो बालता म्हणून जो हांवच्या वांजेलांत अध्याय 6 त्या जिविताच्या उंड्या विशयान ताणें उल्लेख करतना आमकां म्हणलें तसो जेजो जिविताचो उंडो आमकां जिवीत दिवचो उंडो आमकां हर एका संकटींत सुडका सोडवून दिवचो हो जिविताचो उंडो आमचे मुखार आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या जिविताच्या उंड्याक आमी घेतला आमच्या काळजांत तो आसा आमचे थंय तो आसा तर ताचें हजरपण आमी बगुया वळखून घेवया आनी ह्या सोमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया मोगाचें पूर्वजरुंडरु मन्ना साववर बिडलिल्लवल्ल पूर्वजरुंडरु मन्ना साववर बिडलिल्लवल्ल निन्न देह उंडवरेल्ल ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನ का सुमिया हालेलुया वंदन का सुमिया हालेलुया महिमा का सुमिया यीशु हालेलुया स्तुति का सुमिया यीशु हालेलुया तुझसे जीवित सुंदो मान महिमा का हालेलुया 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 अरदांत का सुमियान यीशु वंदन का सुमियान यीशु महिमा का सुमियान यीशु हालेलुया 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 यीशुवे वंदने यीशुवे स्तोत्र यीशुवे आराधने यीशुवे महिमे यीशुवे नमन हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगचन मोगाळ भवन आणि बहिणीनो मुरी मगदलेनाक जेजू तिचें नांव कान आपयत आसतना मगदलेनाच्या मुरयेन तक्षण म्हणाली मेस्री तशें म्हळ्यार रब्बोनी म्हणाली तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ मोगाचेनो आमचो मेस्त्री हांगासर आसा सुमयानंत म्हणलें तुमकां आसा एकलोच तो मेस्त्री दुसरो ना आनी तसो मेस्त्री
आणि मगदलेनाच्या मोरयेन तेंत नांव घालून उलो केलो, मेस्त्री म्हणून त्या जिवंत सोमयाक उलो केलो. मोगाचे न्हू, आमी त्यात जिवंत सोमया मुखार आसा. जिवो जिवो सोमी ह्या भोवपवित्र साक्रामेंतांत आसा. आमी आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन रब्बोनी मेस्त्री म्हणून उलो करया, कित्याक आमकां असो एकलोच मेस्त्री मोगाळ भवन आनी भयणीनो, दुसरो मेस्त्री आमकां ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी त्याच मगदळाच्या मोरयेन त्या अपोस्तलांक वचून सांगलें, आपणे सोमयाक देखला, आपणे सोमयाक देखला. मोगाचे न्हू, त्या दिसा मगदलेनाच्या मोरयेन त्या जिवंत क्रिस्ताक देखलें, पळयलें. आनी आमी आज हरी एकली हांगसर बसून आसलीं त्यात जिवंत क्रिस्ताक आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी पळोवन आसा. मोगाचे न्हू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता द्वारे केदें व्हरतें भाग तस्सो सोमी. मोगाचे न्हू, दुसरो न्हय, जिवंत सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर आमचे सांगता आसा. मोगाचे न्हू, भवर्ताच्या दोळ्यांनी पळोवया, मेस्त्री म्हणून काळजाच्या गुंडायेतावन परत आनी परत ताका उलो मारया. मोगाचे न्हू, जुवांचो वांजेल अध्याय 4, जेजू आनी समारियाची स्त्री आनी तांचें संभाशण आमी आयकलां, आमी वाचलां. मोगाचे न्हू, निमाणे ती समारियाची स्त्री धांवता, तिच्या गांवाक वचून त्या लोकांक म्हणटा, वाक्य 29 येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेलां एका मनशाक पळया, वस्सू क्रिस्त जायत गई, वस्सू क्रिस्त जायत गई. जिवंत क्रिस्ताक समारियाची स्त्री भेटली, तिचे थंय नवो जीव भरलो, एक उजो तिच्या थंय पेटलो आनी त्या देखून ती धांवली. मोगाचे न्हू, आनी सगळ्यांक आरावण म्हणल्या बरी आपोवनान आयली आनी तांणी आयिल्ल्यांनी जिवंत क्रिस्ताची भेट केली. त्या जिवंत क्रिस्ताक तांणी देखलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी निमाणे त्या सगळ्यांनी कितें म्हळें, वाक्य 42 म्हणटा, तूं सांगताय देखून आमी आतां सतमंताव न्हय, ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तस्सो म्हणून आतां आमकां स्वस्थ जालें. संवसाराचो उजवाड तस्सो म्हणून आतां आमकां स्वस्थ जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जुवांचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 41 थावन आमी वाचलें जाल्यार जेजूचे पयले सीस ते जुवांचे जावन आसले आनी जेजू फाटल्यान ते गेल्ले. जेजू म्हणटा येया आनी पळया. ते गेले, रावले. मोगाचे न्हू, आनी फाटीं आयिल्ल्या उपरांत तांच्या पैकी एकलो आंद्रे ताच्या भावा सिमांक कितें म्हणटा, मेस्सिया मेळ्ळो, मेस्सिया आमकां मेळ्ळो. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमी हांगा तावन फाटीं येताना आमी घरा वचून सांगूंक जाय, सोमी म्हाका मेळ्ळो, मेस्त्री म्हाका मेळ्ळो, मेस्सिया म्हाका मेळ्ळो, मेस्सियाक हांव भेटलो. तसलो अनुभव ह्या आराधना वेळार आमकां हरी एकल्याकी जाय जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कापुजिना सोप, नवार्दीक प्राद, भगवंत पाद्रे पियो, ताचे विशयान आमी आयकलां. ताची मजत ससाई आमी मस्तपडी मागता. ताच्या त्या मजतींनी जायतें बरेंपण जाता. मोगाचे न्हू, लोक ताका हारी हारींनी सोदून येतलो आनी त्या देखून ताणें म्हणलीं उतरां, जर तर तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार ताबेर्नाकला मुखार येया. जर तर तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार त्या साक्रामेंता मुखार वा ताबेर्नाकला मुखार येया. हांव थंय आसां. त्या साक्रामेंता मुखार, ताबेर्नाकला मुखार सर पडून म्हणल्या बरी तो मागणें करन आसलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी एक नवार्दीक बिस्प फुलटन जेशीन बरोवपी तो म्हणटा, द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टायम इज कंटेन्ड इन ए टायनी व्हाईट ओस्ट. सगळ्या काळाची एक अपूर्वेची मोगा काणी ती आसा ह्या वस्तूंत आमच्या दोळ्यांक दिसच्या त्या उंड्यांत लिपोवन आसा म्हणटा. त्या धाकटुल्या उंड्यांत लिपोवन आसा आनी थंय तावन वालता तो मोग. तो आमचो कितलो मोग करता म्हणलें आमकां समजता म्हणटा. तशेंच पापा बेनेडिक्ट 16व्यान म्हणलें उतरां मोगाचें न्हू, ताच्या आजारपणाचो संतोश आमचे थंय जिवो करूंक जेजू लागीं मागया आनी परत ताका आराधन करया. आराधना विने संसाराचें रुपांतर साध्य ना म्हणटा. आराधना विने संसाराचें रुपांतर साध्य ना म्हणटा.
तर मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो तेच सुमिया मुखार आसा त्या सुमियाक आमी आराधन करिया नामान करिया मोगाच्यानो तुमची जबाब आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू 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 या पवित्र साक्रामेंतान आजार आसच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू तुकास आमका हरी एका घडये उगडापें करच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू आमचो हरी एकल्याचो मोग करच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया हरी जेसू एक घडी आमची जतन करच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू हरी एका घडये तुझ्या दैविक काकुलतेन भरच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू हरी एक घडी आमी उलो मारतना आमकां आयकोवच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू आमच्या काल जमान्यांतली आमच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया आमच्या जेसू बगलेक रावून आमकां सांगत दिवच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया आमची जेसू पिडा शिडा गुण करच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया आमच्या जेसू जिविताच्या जिव्या उंड्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू जिविताच्या उंड्या मारिपात हरी एका घडये हरी एका दिसा आमकां पोसच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू निरंतरी आमच्या बगलेक रावच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया कोणी सांगल्यार हांव सांडिना म्हणून आमकां निरंतरी सांगत दिवच्या जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू अरदान आणि महिमा तुका सुमिया जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया अरदान आणि महिमा तुका सुमिया जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू अरदान आणि महिमा तुका सुमिया जेसू आराधन आणि महिमा तुका सुमिया जेसू कीर्तन 95 वाक्य 1-3 म्हणता येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया आमच्या थाराणाच्या कडपाक वाखानुया स्तुती गिता सवें ताचे समोर येया गिता गायनांनी ताका वाखानिया कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव सगळ्या देवां प्रास वर्तो राय Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचो वर्तोराय बळवंतराय आमच्या मुखार आसा सगळ्यां उबी रावया या जेजूतय त्रिएक देवाचे रूपणे पळोवन या त्रिएक देवाक आराधन नमन करून हें गीत आमी गावया. ताळयो आमी पेटया मोगाच्यानो संतोषान आमी कितली सोमियाक स्तुती आराधन करता तितले सोमियाचे आशिर्वाद बरेपण आमच्या हरी एकल्याच्या जिविता वालता हे आमी उगडासान दवरया तरी करून आमी ददोशी मनान संपूर्ण तरान त्या सोमियाची स्तुती आमी करया. देवा पापक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून आमी गावया आमी महिमा या बापाक आमी देवया आमचो रचणार आमचो पोसणार तो ताची स्तुती आमी गावया. व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारा व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारान देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. मोगा मई पासान खऱ्या भावार्थान जेजू सोम्याक ओगळे गोसान करया महिमा आमचो सोडवणदार तो सोमी आमचो संगत आसो आमचे जिवीत संपूर्ण तो जावन आसा त्या सोम्याक आमी आराधन करया. मोगा मई पासान खऱ्या भावार्थान मोगा मई पासान जेजू सोम्या होगळी गोसार करया महिमा जेजू सोम्या ओगळे गोसान करया महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू
पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा मधु संगीतान रंगीत गायनान पवित्रात्म्याक वचून आमी दिवया महिमा पवित्रात्मा आमचो मजतदार आमचे जिवीत चलोवन वचो आमकां निरंतरी सांगात दिवचो वायटा विघ्ना अवघडांत आमकां सांबाळचो मजतदार ह्या मजतदाराक आमी आराधन करया स्तुती करया मधुर संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रात्म्याक वचून आमी दिवया महिमा पवित्रात्म्याक वचून आमी दिवया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा हालेलुया 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 मंगळा सुमयांचीच या बहु पवित्र सक्रमेंतान तूं बरोसो हाजर आसाय जिविताचो उंड्या रुपार तूं हाजर आसाय सुमी आमी तुका आराधन करता नामान करता सुमिया या घडये या आराधनान वांटेली जावन त्या हांगसर आसा या सकड भावंडांक गांवांत परगांवांत जावन या दिव्य ज्योती चॅनला मारिपाद वांटेली जावन त्या हर एका भावंडांक तुज्या पांयां तळ समर्पण करता वडापातीन बावर्तान या आराधनान वांटेली जावन तांच्या खालसा मनान जावन तुजे कडेन मागता आसतना तांची मागणी त्या समान तुज्या पांयां तळ समर्पण करतना तांच्या काल जावन मनाचे आटे विटे दूख बेजराय तुजे लागीं उसारतना सोमिया हरी एकल्याचे तुजी नदर घाल सोमिया हरी एकल्याचे तुजी नदर घाल सोमिया हरी एकल्याक पाव सोमिया हरी एकल्याच्या सांगात राव सोमिया तांकां बुजय सोमिया दैट दी सोमिया सांगात दी सोमिया तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काड सोमिया आनी त्या मारिफात तुजें हजरपण तांकां भोगूंक दी सोमिया तांच्या हरी एकल्याच्या सांगात राव सोमिया हरी एकल्या सांगात राव सोमिया हरी एकल्या सांगात राव सोमिया तांचे कश्ट सोजून करपा दी तांची पिडा शिणा सोजून करपा दी सोमिया तुजी खुशी वयतर जाल्या सोमिया तुजी खुशी वयतर जाल्या सोमिया ताका सुडका दी सोमिया ताका सुडका दी सोमिया ताका बरें दी कर सोमिया ताका बरें कर सोमिया आपोर सोमिया हरी एकल्याक आपोर सोमिया हरी एकल्याक आपोर सोमिया टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them lord jesus anoint them lord jesus bless them lord jesus bless them lord jesus anoint them lord jesus may your mighty healing take place hallelujah 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 praise the lord Praise the Lord. praise the lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. सकड आमी बसया मगचेनो अनेक आयच्या वांजेलांत जेजून मगदळणेचे मोरी रडताना सोदनेर आसतना जेजून म्हणलें पयलें उतार मोरये तिचें नांव कान उलो केलो मोगाचें नांव कान आनी त्या घडये तिका बगुल्लो तो संतोष आनंद आनी त्या देखून तिणें रब्बोनी म्हणलें मोगाचें नांव कान उलो मारतना सुमियान तिचें नांव काडलें कित्याक सुमी तिचो इतलो मोग करतलो आनी ती सुमयाचे इतलो मोग करतली त्या देखून नांवान तिका वळखून घेतलें मोगाचें न्हू आज तुच सुमी हांगसर बसून आसल्या हर एकल्याकी ह्या मुखार जावन त्या कोनशा पर्यंत हर एकल्याकी नांवान वळखाता मोगाचें न्हू नांवान उलो मारता नांवान तुमचे लागीं हर एकल्या लागीं उलयता मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा हें सत जावन आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो थोड्या दिसा आदीं एक स्त्री म्हजे लागीं उलयतना ती म्हाका म्हणाली तिच्या जिवितान घडिल्लें एक दीस सकाळीं खंय वचोंक आसलें तिका बाईसन ड्रेस घालून रेडी जातेली आनी रेडी करून जाता आसतना तिका कोणीय तिचें नांव आपयल्ल्या बरी जालें परतून आनी परतून तें नांव आपयल्या बरी जालें आनी ती म्हणटा भायर आयली तेणें गेली सोदूंक लागली कोण हें नांव आपयलें खंय नांव आपयलें आनी तिका घुस्फोट जालो खंय इल्लोसो गोंदळ जालो कोण कित्याक म्हजें नांव म्हाका कित्याक आईक आता गे म्हणून ती चिंचार पडली आनी तिणें वचोंक आसलो बस तें गेलें वेळ जालो तिका वचोंक जावना मोगाचें न्हू
आनी थोड्या वेळान तिका खबर मेळटा तिणें त्या बसाचेर वसा जंय आसलें तें बस एक्सिडेंट जाल्लें आनी 6 जाणांक मार जाल्लो मोगाचें न्हू 6 जाणांक घायेल्लीं त्या एक्सिडेंट आनी तो वळू तिका भोगलें गई आनी कळलें गई जेजून म्हजें नांव आपयलें एक मागण्याची मनीस ती जेजून म्हजें नांव आपयलें आनी म्हाका तातूंत वसनांतल्या बरी म्हजें नांव आपोवन म्हाका घुसपोडा करन म्हाका वसनांतल्या बरी ताणें सांबाळलें आनी त्या देखून म्हाका त्या एक्सिडेंटान बागी जावन गायोंक सोडूना म्हज्या सोमयान ती म्हणाली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाचेनो आमचो सुमी आमकां हर एकल्याके नांवान वळखतात आनी प्रत्येक जावन आमी कश्टांनी आसतना दुखांनी आसतना बेजाऱ्यांत आसतना एकसुरपणान आसतना आपयता मोगाचेनो तूं मस्त बडी कितें म्हळ्यार आयच्या ह्या संवसाराच्या आवाजा मध्ये आमच्या मतींत काळजांत आसलेल्या त्या घुसपट गोंधळा मध्ये तें नांव आयकना आपोवचें मस्त बडी तो ताळो आयकना मोगाचेनो आमी मौन बसल्यार वगेत्त बसलें जाल्यार तो ताळो आयकता मोगाचेनो काळजाच्या गुंडाळ्यांत तो ताळो आयकता मस्त बडी आमी अनुभव केला जावंक बरो आमचें नांव घाल आमचे कडेन उलोवचें मोगाचेनो पवित्र पुस्तकाचेर नदर घाली जाल्यार आतां जाक्यो सुगाघराचो मुखेली एका पातकी म्हणून ओलायल्लो जावंक बरो ताच्या भितर आटे विटे आसले दूख आसली बेजाराय आसली सुमयाक पळोवचे खातीर त्या रुमडी रुखाक सोडलो आनी जेजून कितें म्हळें पयलें जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावलें ताचें नांवान ताका आपयलें मोगाचें जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्ता घुसपोट गोंधळांत आसली घुसपोट गोंधळांत आली तिच्या भयणीक परपरता आनी त्या घडी जेजू कितें म्हणटा मार्ता मार्ता तूं सबार संगतेनी मेते जावन आसाय बरो वांटो मुरयेन विसरून काडला मार्ताचें नांव काडून जेजून आपयलें मोगाचें न्हू सावलो क्रिस्तांवांक दग दितलो त्या दमस्काच्या वाटेर आसतना गोड्यार तांव सकयल पडटा आनी तो ताळो सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय मोगाचें न्हू एक पोटी सुमी आमचें नांव कान उलो मारता नांव कान आपयता मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा पूण आमी कितले तो ताळो आयकता तें आमकां सोडुल्लें मोगाचें न्हू इसाइया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 1 अशें म्हणटा तुका रचलोलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायला तुका आकारलोलो सर्वेस्पर अशें सांगता भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तरी पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजें नांव म्हज्या आत्ताच्या तळवेर हांवें लिखलां तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळवेर हांवें लिखलां मोगाचें सगळां एक घडीभर दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्यार उधारे दवरया मोगाचें आमच्या मुखार उधारे दवरया सगळ्यां दोळे धांपा तो कितलो पवित्र कितलो मोलादीक म्हणल्यार उडास हाड जावं आमी पातकी आमी अस्कत मोगाचें न्हू पूण त्या सुमयाक आमी मोलादीक सुमयाक आमी हर एकली मोगाची बाबा भयणी उडास दवर तो सुमी तुका तुज्या नांवान वळखता तुजें नांव आपयता ह्या घडये त्या लागून एक घडी मौन आमी सांबाळया ते जेजूक म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत तो ताळो एक घडी मौनपणांत आमी आयकुया मोगाचें न्हू
मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमकां वळखुच्या नांवान उलो मारच्या आमचें जिवीत चलोवन वरच्या ह्या दणया देवाक सोमया जेजूक आमी अर्गां गीत आमी गावया सगळें आमी उबे रावया परत सोमया तुका हांव अर्गां दिता सोमया तुजी हांव स्तुती करता सोमया तुका हांव महिमा दिता म्हणलें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू आनी त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया सोम्या तुका हांव अर्गां दिता सोम्या तुजी हांव स्तुती करता सोम्या तुका हांव महिमा दिता आबा बापा सोम्या तुका हांव अर्गां दिता सोम्या तुजी हांव स्तुती करता सोम्या तुका हांव महिमा दिता आबा बापा Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या तुका हांव होगळाप दिता सोम्या हांव तुका वंदन करता सोम्या तुका हांव नामान करता सोम्या जेजू सोम्या तुका हांव होगळाप दिता सोम्या तुका हांव वंदन करता सोम्या तुका हांव नामान करता सोम्या जेजू सोम्या तुका हांव होगळाप दिता सोम्या तुका हांव वंदन करता सोम्या तुका हांव नामान करता सोम्या जेजू Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या तुका हांव जय जय म्हणटा सोम्या तुका वजान गायता सोम्या तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या सोम्या तुका हांव जय जय म्हणटा सोम्या तुका होजाना गायता सोम्या तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या सोम्या तुका हांव जय जय म्हणटा सोम्या तुका होजाना गायता सोम्या तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. सुम्यांचे जो हरी एकल्याच्या जिवितांत तुवें करचें बरेंपण आमकां वळखुचें आमचे संगत रावचें आमचें जिवीत तुवें चलोवन वचचें ह्या खातीर आमी तुका कितलीं हरगां होगळाप दिल्या रे भावान सोम्या देखून आज आमी विशेश तरान
काळजाच्या गुंडायत तुजो उपकार येता तुका आमी अर्गां दिता सुमयान जेजो तुजो उपकार आठवून तुका आमी अर्गां दिता सुमयान जेजो कित्याक तूं आमचो बरो देव आमकां हर एकल्यागे बरें करचें तुजें काम सुमया आनी आमकां बरें करीत तूं हर एका घडये हर एका दिसा आसाय थँक यू लॉर्ड जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी ग्लोरीफाय युअर नेम लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 सगळं आमी बसया मोगाच्यान मोगाळ भवन आनी भयणीनो मगदळाची मोरी जेजूची कूड मेल्ली कूड सोदून गेल्ली मोगाच्यान आनी त्या देखून त्या पोंडा कडेन रडली ती रडतेली त्या देखून ताणें देवदूतांनी जेजून म्हळें बाये तूं कित्याक रडताय बाये तूं कित्याक रडताय मनशा सैमान पळोवंक गेले जाल्यार तें स्वाभावीक पण पाद्रपान सांगलें पवते मरणान भोवत्या गौरवान जेजूची कूड निकेपूंक नातली आनी त्या देखून ती तेल मागूंक गेल्ली मनशा स्वभावान आनी मनशा सैबापान माने ती रडली मोगाच्यान पूण जेजून इतले पोटी सांगल्लें ताचे जिवंतपणा विशयान उलयिल्लो पूण मगदळाची मोरी हें कित्याक विसरली हें आनी एक सवाल उदेंक बरो मोगाच्यान कित्याक ती विसरून गेली जेजून ताचे जिवंतपणा विशयांत आदी म्हाका सांगलें आपणाचें राज ह्या संवसाराचें न्ही म्हूण ताणें कळीत केल्लें आपण कितें आनी कसलें आपणाचें मिसांव म्हणलें ताणें उगडापें केल्लें मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आमच्याय जिविताचेर आमी नदर घालतना आमी इतलें पवित्र पुस्तकाच्या देवाच्या उतरां मारिपात आयकत हांव समजून घेता हांव मोगाचेनो देवाचे उतार विविध संस्कार आमी पेटोवचे मिसाचें बलिदान आमी करचें तें आराधन आमकां इतलें धैर्य उत्तेजन दिता मोगाचेनो पूण मस्त बडी आमचोय भवार्थ अस्क जाता आमी सलवाता कंगाल जाता आमी आमच्या जिवितान रडता देवाचेर आमी दुबाव उसारता मोगाचेनो काल हांव त्या भयणीक भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तिका घरा पडुल्ली पांय तिचो मोडुल्लो मोगाचेनो पाड्याचें पेंगडाचें हाड पांयाचें हाड मोडुल्लें एक ऑपरेशन जाल्लें तें सारकें जावन नातलें दुसरें ऑपरेशन जालें आनी जायतें कश्ट जाता तिच्या तोंडान एक उतार आयलें हांव त्या दाळांत मेल्लीं जाल्यार बरें आसतलें तेका तक्षण हांवें सांगलें तिका तुज्या कश्टा वेळार दुखा वेळार सोमी नातुल्लो गी आज सोमी तुका नीज तुज्या मुखार ना जावंक बरो तुज्या पतीच्या रुपार आसा आज तुजी जतन करता सेवा करता रांदून वाडटा आनी कितें जाय तुका सोमी नांगी तुज्या बगलेक मोगाचें आमी सबारपोटी रडल्याव दुर्साल्याव पुरपुरल्याव जावंक बरो आमच्याय जिवितांत आमचोय अस्कत भवार्थ एका कुशी आमी दाखयला जावंक बरो मोगाचें पूण आनी एका कुशी आमची भोंवडां रडटाना त्या देवदूतांनी विचारलें कित्याक रडताय जेजून विचारलें बाये तूं कित्याक रडताय मोगाचें आमच्या बोवारी लोक कश्ट जाना आमच्या कुटुंबान आमच्या बोवारी आमी केन्नाय तांची बोगणां आमची गणगण कित्याक रडताय कित्याक जालें आमी विचारता गे मोगाचें आमी मनशा सैमा प्रमाणे आमची बोगणां दाखयता गे मोगाचें परतू म्हाका कोण म्हूण उडासेना एका व्यक्ती कडेन उलयतना तो एका एक्सिडेंटा वळख जाल्लो मोगाचें आनी मार्गार आसलो खंय तो म्हणटा ताका उठोवंक जायनातलें मार्गार आसलो एक्सिडेंट ताकाच जाल्लें आनी सकडी येवन फोटा काडटले गे व्हिडियो करतले गे कोणी एकल्यान उखलून आस्पत्रेक व्हरून कोणी मागीर कोणगीक आयले गे कोणगी आस्पत्रेक व्हरून गेले तो व्यक्ती म्हाका कोण म्हणून आनसाना पूण ताच्या जिविताची एक कोडू गडीत तो सांगून आसलो बोगणांत ना म्हणटलो बोगणांत ना हांव दुखीन वळवळटा रडटा पूण ते पोटा काडून व्हिडियो करचार आसले शिवाय म्हाका आस्पत्रेक व्हरूंक नातलें पदार असलीं बोगणां मोगाचें आनी एकलेची बोगणां आमकां समजतात की कित्याक रडताय कितें जालें कितें कश्ट आमी विचार करता गे मोगाचें तांच्या कश्टांक आमी पावता गे मोगाचें सगळें आमी दिबी घालया मोगाचें आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया दिबी घालया दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी आमच्या जिविताचेर नदर घालया आमच्या जिवितान कश्टा वयर कश्ट नश्टा वयर नश्ट दुखा वयर दुखा समस्ये वयर समस्ये पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी कंगाल जाल्यांक पुरो हांव मेल्लो जाल्यार बरें आसलें म्हणल्यार जावंक पुरो कित्याक म्हाका म्हूण आमी विचारलां जावंक पुरो अस्कत भावार्थ त्या कश्टा वेळार आमी दाखयला जावंक पुरो मनशा सैमान आमी अस्कत मनशां सोमी आमकां बक्षिता सोमी आमकां नितळ करता मोगाचें सोमिया कडेन सॉरी म्हणया चूक जाली म्हणया असलो उणो भावार्थ दाखयलेल्या खातीर
तशेंच हेरांच्या बोगणाक स्पंदन करिनातल्या खातीर, हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करिनातल्या खातीर, हेरां रडतना तांचे दूख पुशिनातल्या खातीर, कित्या रडताय, कितें कश्ट, कितें समस्या विचारिनातलेल्या खातीर आमचे कठोरपण थोडे फावटी दाखयलां जावंक बरो. त्या खातीर मोगाचेनो ह्या घडये आमच्या उणेपणाची, आमच्या पातकाची दूख धरया सुमया कडेन आमी बोगसांनी आमी मागया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सुमया कडेन म्हणया, त्यालाई म्हाका सुमया, तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका त्यालाई, त्या तुज्या पवित्र रक्तान म्हजे पाताक धुवन काड, नितळ म्हाका कर. म्हजे ते कठोर मौन अस्गद भावार्थ तूं त्या लावन नितळ कर, दृढ कर म्हजो भावार्थ. पेल्यांक कित्या रडताय, पेल्यांचे दुख आपोसचें ते मौन काळीज म्हजे ते रस म्हूण त्या सुमया कडेन ह्या घडये आमी मागया. मोगाचें ह्या घडये पवित्र उदक आमचे शेणायतना, त्यालाय म्हाका सुमया म्हूण आमी मागता आसतना आमची सगळीं पातकां उणेपण अस्कर गाय पुसून काड सुमया. आमकां तुज्या सक्तेन कुरपेन बर म्हूण त्या सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचें न्हू त्यालाई म्हाका सुमया अमोलीक रक्ता, सांबाळ म्हाका सुमया पवित्र रक्ता. त्यालाई म्हाका सुमया अमोलीक रक्ता, सांबाळ म्हाका सुमया पवित्र रक्ता. खंयसर हांव गेल्यारी राखून म्हाका व्हर, खंयसर हांव गेल्यारी राखून म्हाका व्हर. कितें हांवें केल्यारी महिमा तुका जावं, कितें हांवें केल्यारी महिमा तुका जावं. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचेनो ह्या घडये आमी प्रत्येक जावन आतां परत मलगड्यां खातीर, आजो आज्जियां खातीर आमी मागया. मोगाचेनो कोणायकी मुखार येवंक जाय, दिमी घालूंक जाय साक्रामेंता मुखार आजो आजी वा उबे रावूंक जाय जाल्यार येवीर कांय प्रॉब्लेम ना, जाल्यार आमी हांगा संस ह्या घडये मागता. मोगाचेनो सक्कड आजो आज्जे खातीर तुमच्या कुटुंबांत जातल्या तुमचो आब व्हडली माय तांचो उडास काडा. एखाद्याला देवा दिन जाल्यार तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागली, परत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसची मालगडी जावं बरो आमची उतार प्रयेची आवय बापय, जावं बरो आजो आजी आमच्या कुटुंबांत आसची, वा इतर खंय आसात तांचो उडास येता, तांचे खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाचेनो आमी प्रत्येक जाण तरणाटीं भुरगीं हांगासर आसा जाल्यार आमकां खंडीत आजो आजी आसतात आमच्या कुटुंबांत, वा आमच्या कुटुंबांत मालगडी खंडीत आसात. मोगाचेनो तांचे खातीर विशेश तरांनी ह्या घडी आमी मागया. सुमयाची सकत करपा तांच्या कुडींत, तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वालच्या खातीर बरी भलायकी बरेपण मेळच्याक, ह्या तांच्या उतार प्रायाचेर समाधान संतोष आनी प्रत्येक जण कुटुंबाच्या सान्यांत हांव निरंतरी सेवा तांकां लाभच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाचेनो तांचो उडास करून सुमयाच्या पांयदाळ आमी समर्पण करुया. आंतरराष्ट्रीय वा जागतीक 5वो आजो आजी ग्रँड पॅरंट्स एल्डरली डे आमी सेलिब्रेट करतना संभ्रमच्या येवच्या इतर संभ्रमच्या ह्या घडये आमी सांगचे खातीर आमी मागया. मोगाचेनो मलगडी आमच्या कुटुंबाची एक आस्त. मोगाचेनो तांचो अनुभव, तांचे जिवीत आमकां एक मार्गदर्शन. मोगाचेनो त्या लागून सगळ्यां खातीर ह्या घडी आमी मागया. आमचो उजवात पवित्र साक्रामेंतांनी आमी जी कोण आमकां आप व्हडली माय मलगडी आसात आमी तांचे खातीर आमचो हात उबान ह्या घडी आमी मागया. पवित्रत्म्याचें एक चरण गीत ह्या घडी आमी गावया. मोगाचेनो आनी आमच्या सक्कड मालगड्यां खातीर, आजो आजयांक खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये मागया. तांच्या ह्या उताह प्रायर सुमयान तांकां रक्षक सांबाळचे खातीर आमी मागया. मग जशेंच आमचे मलगडे निवृत्त जाल्ले याजक आसात तांचोय उडास कडी आमच्या विर्गजांनी सेवाद्यांनी दिल्ली आमकां एकणे आनी एका तरेन तांचो मोग आमकां दिल्लो आसा. मोगाचेनो आमकां जतन केल्ली आसात आनी बरें मौन आमचे थंय दाखयल्लें आसा. तेय मलगडे याजक आमचे आमच्या देशाचे तांचोय उडास करून तांचे खातीर आमी मागया. मोगाचेनो ह्या घडये
पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गावया, एक चरण आम्ही गावया मगचनो विशेष तरांच्या खातीर आम्ही मागया. धाड तुझ्या मोगळाचेच या घडया विशेष तरान सगळं आजो आजी मलगड्यांक तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता. प्रत्येक जण हांगासर आसल्ल्यांक आमच्या कुटुंबांनी आसल्ल्या आमच्या मोगाच्या वळखीच्या हर एकल्याक तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता. सुम्या तुझी दैवीक सगत कृपा तांच्या कुडींनी वाळय. सुम्या तांकां बोळ भलायकी दी, तांकां मोतीक समाधान संतोष दी. जैते कश्ट तांणी आमचे खातीर कुटुंबा खातीर काडल्या. सुम्या जैतो त्याग साकरबीज ताणें कुटुंबा खातीर केला. तांचो आज उगडास करताना बोळ भलायकी तांकां दे. विशेष तरह नंगा आपोड सुमिया आपोड तुझ्या दैविक सत्तेन गुरपेन नंगा बस सुमिया आपोड सुमिया आपोड आपोड नंगा हरी एक लेग आपोड सुमिया विदेशीलेन नंगा गोन सुमिया तुझ्या कष्टा दुकानी नंगा सांगत दे आदा दे सुमिया बोल भलायकी नंगा दे सुमिया निरंतर कुटुंबाच्या संध्या मारी बात मोग जत नंगा लाभई सुमिया touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may your mighty healing take place in their life Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them abundantly Lord Jesus, bless them Lord Jesus. त्यांचे सगळे दुःख काढ सुमिया त्यांच्या कुडीन दाव भलायकी बरेपण दे सुमिया. bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, thank you Lord Jesus, praise you Lord Jesus, we glorify your name Lord Jesus. Hallelujah, 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 Baba, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगचनो आता या पवित्र त्यालान आमकां मागता आसतना आमच्या कुडींतली पिडाशिडा पयस वरसून दी, बरेपण आमकां लाभूं दी. आनी हें पवित्र थेल ही मागणी आमकां सुमयाचो मोग सडीत अनुभव करून सुमयेची काकुलत दया मगदलेन मरियेन अनुभव केल्या बरी त्याच तरान आमकांय अनुभव करूंक ही मागणी आदार जावं दी म्हणून आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारया आनी ही मागणी आमच्या कुडीचेर आमी घेवया.
सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक फुडें सरता. एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाच्यान सुमया मुखार आमी आसा. सुमया आमकां हरी एकल्यागे नांवान वळखता म्हळ्यार हांवें आमचो हरी एकल्याचो इतलो आनी तितलो मोग करता. तेगून ताका आमचे कश्ट समजातात, आमचे दूख ताका समजाता. आमकां हरी एका घडये तो पळयता, निरंतरी सांगात तो दिता. तेगून ह्या घडये एक घडी परत आमकां ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमचे सगळें कुटाम ताच्या पांयां तळ हाडया. आमच्या भुरग्या बळांक, आमच्या युवजनांक, गांवांत परगांवांत आसलीं आमचे कुटुंबाचे सांदे, आमची भावंडां सुमी परगांवांत आसलेल्यांक प्रत्येक जावन राखून दी, सांबाळून दी. तांच्या कामाची भद्रतीत आमकां दिवूं दी म्हणून तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया मोगाच्यान. मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां आमच्या कुटुंबांत आसलीं हरी एका पिडेस्तांचो आमी उडास करया. तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत आसली आमची भयण, आमच्या विल्माची, क्लार्काची मम्मी, तिच्या भलायके खातीर, तिचें शुगर, पोटाशियम, अंडर कंट्रोल येवच्या खातीर विशेश तरान तिच्या खातीर मागया. घरांनी जायतीं जाणां आमची पिडेस्तां आसात, हरी एकल्या खातीर मागया. सुमयेच्या पांयां तळा तांकां हाडया. दैवीक सगळं सुमयाची वाळून दी तांच्या कुडीन म्हणून मागया. गांवांत परगांवांत आमचे जायते दाणी आसात. ह्या पिरगस कुटुंबांतय सेवा आनी बरें मन दाखोवचें विविध रुपांनी. ताचो हरी एकल्याचो उडास कान तांचे खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. तांच्या वावरा खातीर, बिजनेसा खातीर हरी एक बरें जावचे खातीर आमी मागता. दराळ बेसांवां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर वालचे खातीर आमी मागता. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकांय सुमयाच्या पांयां तळान समर्पण करून तांचे खातीर मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता तांचे खातीर मागया. आनी आमकांत आमचे सगळें दूख, बेजराय, कश्ट, समस्या सगळे सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया. सुमया कडेन आमी मागया. सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागल्या हरी एकल्यांचेर बळवंत तरान ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून आशेवन सुमयाचें बेसांव जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करुया. पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदारया. सोलवोन वेच्या सद्विश्वा भावार्थाचे बोल दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाता. आमेन. प्रार्थुया. येसू मियान जेजू क्रिस्ता ह्या विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. अर्गांदितलो सुमया अर्गांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गांदितलो सुमया अर्गांदितलो
सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळज तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळज तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो तुमी अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो तुमी अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत सांजूत देवा आम्हा पासत विनंती कर भगेन कृष्णाचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी